पयलीं नोटीस दाखया लिगली कितें तें दाखया तुमी आनी तुमी चला. हांव इनलिगल आहा न्हू, हांव म्हाज्या हितून काडटा. गोवा टुरिजमान म्हाका लायसन दिला, सगळ्याक CC गेला, 10 डिपार्टमेंटाक CC गेला आनी गेल्या म्हयन्याच्यान गेला. तुमच्या कडेन आसा म्हाका दाखया डेमोलिश ऑर्डर, हांव हें करता. आनी हो टायम तुमचो विदावट कितें नोटीस दिनासतना हें सगळें. मुरगांवचे सरकारी कामगार कितले प्रामाणीकपणान काम करतात ताचें उदाहरण मुरगांवच्या लोकांक शेनवारा दीस सांजे 5:30 जाल्या उपरांत दर्यावेली शेकां मोडपाक आयिल्ले ताचे वयल्यान दिसून आयलें. मुरगांव पालिकेचे कामगार मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान आदेश दिल्ल्यान सांजे 5:30 जाल्या उपरांत मुरगांवच्या बायणा बिचाचेर आशिल्लीं शेकां मोडपाक पावले. कांय शेकां तांणी मोडलीं सुद्दां. कांय जाणांनी तांकां शेकां मोडपा पयलीं आपणाक शेकां मोडपाचो आदेश दाखयात आनी मोडा अशें सांगलें. ते डेमॉलिशींग न्ही ते एक्चुअली मार्केट इन्स्पेक्टरांनी ती कितें इलिगलिटी कोण केल्या पळय पोल्स बी केल्या ते काडल्या एज पर CO ऑर्डर. तेंकां ती तेंची ड्युटीच ती मार्केट इन्स्पेक्टराची. तेच प्रमाणे ते काडल्या आनी COन ते आमकां ऑर्डर दिल्या तेंची पळय म्हणून इतलेंच. सर हांगा इल्लीगल गाडे आहा ते बायणा बिचेर दॅट इज अप टू CO's कितें लिगल आहा इलिगल आसा कोण कंप्लेन केल्यार एक्शन ते घेता. म्हणटा तांकां कांय नोटीस पावना. शेगांग म्हणजे गव्हर्मेंट ट्युरिजमाची परमिशन आसा. आमची परमिशन कांय ना, म्युन्सिपालिटी लोकल बॉडी न्ही. सो कितें आसता तें कोणूय परमिशन दिल्यार कितें म्युन्सिपालिटीची परमिशन घेवपा पडटा एज पर एक्ट. ते तेंचे कडेन कांय अवेलेबल ना. तेका दाखय म्हणलें तें दाखयली ना. सो ते परमिशन आमच्या म्युन्सिपालिटीची प्रमाणे ते हें करपा पडटा. तेच प्रमाणे ते COन ऑर्डर काडटा. मुरगांवचे लोक म्हणटात पालिकेचे हे कामगार 5:30 जातकच कामाची वेळ सोंपली म्हणटात. बाजारांत बेकायदेशीर धंदे चलतात ताचेर कारवाय जायना. मात गोंयकारांचे धंदे मोडपा खातीर हांकां कामाचो वेळ लागना. आमकां गोवा टुरिजमाच्यान बायणा बिचार 2 स्लॉट येयल्ले, म्हटल्यार एप्लिकेशन आयिल्लें. ताका आमी एप्लाय केलें. म्हटल्यार हांवें करूं ना, म्हाज्या भयणीक जाला आनी हे शेक नंबर 2 आनी ते शेक नंबर 1 ते कितिका फट्टेक जाला. तेंच्यांनी आमचे लॉट जावन आमकां लायसन दिला टुरिजम डिपार्टमेंटान आनी बांद म्हणून सांगलेलो. आनी CC लायसन दिवन सगळ्या डिपार्टमेंटाक हें आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटाची NOC दिवपाची, कारण ते गोवा गव्हर्मेंटान टुरिजम डिपार्टमेंटान अलावड केला शेक. ते आतां म्युन्सिपालिटीचो CO जावं आनीक कोण तो इंजिनियर कोण येता आनी डायरेक्ट विदावट कितें नोटीस ना कांय नासतना तो आमकां आमचे एक तेणी केलें हिंगा येयलें डायरेक्ट केलें. हांव नसलो तेन्ना म्हाका कोणी फोन करून सांगलें बाबा तुजें डेमोलिश करतात. तेन्ना काय म्हणूं ना, हे शेक बंद करता आसतना हांवें ताका सांगलें पयलीं म्हाका तुजें हें दाखय, कोणी धाडला तुका, कितें धाडला. म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ ते COचें नांव सांगता. तेंच्या कडेन ब्लॅक एंड व्हायट कांय ना. ते डायरेक्ट येता आनी मोडपाक. आतां जेन्ना ताका मोडपाक नोटीस दाखय म्हटल्यार ते सगळे जाण गेले. कितल्यांक येयल्ले हे 6:15 जावन येयला. ह्यो सांजचीचो टायम 6:15. हरशी म्युन्सिपालिटी जाता 5:00 5:30 बंद म्हणटा. म्हटल्यार विदावट डेमोलिशन येते वास्कोन अशें कितलेशेच कितें इनलिगल चलता. लिगल गोश्टी घेवन अशें भायर बायणा गाडये जाता तेंकां ते लिगल आहा काय ते COक दिसना. कालच्यान येवन तो अडकय करता. कित्याक ते तेकाच खबर CO. आनी हांव गोवा टुरिजमा कडेन मागता हे कितें केलां ते तुमी लिगली केलां ते तुमी तांकां रिटर्न दिवचें. रिटर्न दिल्लेले आहा तो आयकूंक रेडी ना CO. बायणा बिचाचेर शेकां घालपाक परवाने दिवन पर्यटन खात्यान बरें काम केलां. मात ती आतां मोडपाक नगरपालिकेन कामगार धाडून प्रश्न उबो केला. नगर विकास खात्याच्या मंत्र्याक ताच्या मनशाक शेकां दिवंक ना म्हूण हो राग काडप चालू आसा अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. खूब वायट दिसता कितें आमची एक बायणा बीच इतली वर्सां जाली जो निग्लेक्ट आसा बीच आनी खंय तरी दिसतालें कितें बाबा गोवा टुरिजमान एक बरें डिसिजन घेतला आनी थ्रू प्रॉपर चॅनल सगळी फॉर्मेलिटी करून बाबा थंय 1-2 शेक अलॉट केलेली म्हणून. आनी हे प्रॉपरली जाल्लेलें आसा कित्याक जेन्ना एप्लिकेशनां मागयलेली तेंच्यांनी बायणा शेकाक लागून दोगांयनीच एप्लिकेशन दिलेलें आनी ते दोगांयकूय थंयसर अलॉटमेंट जाल्लेलें. आनी हेज्या फाटल्यान जर आयज हो हेतू घडलेलो आसा ती डेमोलिश करपाक येयलेलो आसा जाल्यार हो टोटल पॉलिटिकल एंगल जाल्लेलो आसा. कित्याक आयज म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाक कोणाकूच खबर ना बाबा थंयसर म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ वचून कसो डेमोलिश केलेलो आसा. सगळे जाण ब्लेम करतात चीफ ऑफिसराक. हांव विचारपाक सोदता चीफ ऑफिसराक तो प्रेशरायज जाल्लो तो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराच्या प्रेशराच्या अंडर ताणें काम केलेलो आसा. कित्याक आयकपाक येता कितें
अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हू इज ऑल्सो लोकल MLA ऑफ मुर्मुगांव, तेजो स्वताचो इंट्रस्ट आसलेलो, ताका आपल्या लोकांक ती शेक दिल्लेली जाय आसली. बट आयज तेच्या लोकांक मेळना म्हणून तेणें खंय तरी तो राग काडलेलो आसा आनी चीफ ऑफिसराक तेणें भितर इनवॉल्व करून तेणें ती डेमोलिश करपाक लागलेली आसा. दीस इज टोटली इलिगल, कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी टोटल प्रोसिजर फॉलो केलेलो आसा सारको, जाल्यार म्हाका दिसना की बाबा ही वायट गजाल तेंची. आनी तेंकां दोगांयकूय जी थंयसर शेक मेळिल्ले आसा ते दोनूय लोक आसा ते मायनींग डिपेंडंट आसा. आयज मायनींग डिपेंडंट लोकांची हालत आयज कितें आसा तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी एक मायनींग डिपेंडंट लोक एक दुसरो वेवसायान भितर वचपाक सोदता जाल्यार थंयसरूय ताका लोकल आमदार जर तांकां त्रास करपाक सोदता जाल्यार ही एकदम वायट गजाल. हांव हेजेर निशेध करता आनी मागता कितें आसा अशी तेंची ती शेक्स आसा ती इरेक्ट जावची. इतलें सगळें घडलें मात मुरगांवच्या नगराध्यक्षाक खंय खबरच ना. तो म्हणटा मुख्याधिकाऱ्यान कित्या खातीर मोडपाचो आदेश दिला हें पळयतलो. म्हाका एक्चुली खबर ना. हांव आयज CEO विचारतलो की ऑर्डर आमकां कशी काडली ती हांव इन्क्वायरी करतलो. शेकांक एक्चुली टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान परमिशन घेतलेलें तेंच्यांनी आनी तेंचे कडेन परमिशन आसा. आनी आमी रेजोल्युशनूय घेतलेलें म्युन्सिपाल्टीन की शेक अलाउड करची म्हणून. म्हाका दिसता दीपक नायक जेन्ना चॅरपर्सन आसलो तेन्ना आमी तें रेजोल्युशन घेवन ऑलरेडी आमी टुरिजमाक धाडलेलें आनी तेंच्यांनी तें एप्लाय केल्लें शेक्सांक. म्हाका दिसता बायणा बिचारूच न्हू, तें सगळ्या बिचांचेर गोवोरमेंटान शेक्स अलाउड केल्या. तितूर वास्को बायणा बिचार ही म्हाका दिसता पयलीं शेकां आसलेली आनी ती बी म्युन्सिपाल्टीन डिमोलिश केल्या. एक्चुली म्हाका दिसता हे टुरिजमा खातीर बरी गजाल न्हू. कित्याक सांग, एक्चुली वास्को एक असली एरिया आसा की ट्युरिस्ट येयना, ताका लागून आमकां त्या ट्युरिस्टांक डायवर्ट करपाक जाय. ताका लागून समज शेक्स जाली, धाकटीशी रेस्टॉरंट्स जालीं, तेन्नाच हांगा ट्युरिस्ट येतले आनी खंय तरी बिजनस वाडटलो वास्कोकारांचो आनी इनकम जातलो आनी रोटेट जातलें. ताका लागून वास्कोन ही शेक्स गरजेची आसा. हांव इन्क्वायरी करतलो चीफ ऑफिसरा कडेन की तेणी डिमॉलिशींग हें कित्याक केलें तें म्हाका कांयच खबर ना. हांव फायंड आवट करतलो, चीफ ऑफिसराक विचारतलो, म्हाका कांय खबर ना तेजेर एक्चुली.